भारतीय जनता पक्षाचो फाउंडेशन दीस आणि ह्या दिसाक आम्ही देशाचे प्रधानमंत्री आम्ही आमच्या पार्टीचे नरेंद्र मोदीजी आणि पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी यांनी आयज पर्यंत जे आमकां मार्गदर्शन दिल्लें आसा आमचे केंद्रीय नेतृत्व आणि आमचे फाउंडर भारतीय जनता पक्षाचे जे त्यांनी व्हॅल्यू सिस्टम आणि पक्ष कितें स्थापन जाल्लो ही विचारधारा भारतीय जनता पार्टीची आयजच्या दिसा आम्ही तो आयज साजरो करता फाउंडेशन डे म्हणून आणि त्याच बरोबर आयज आम्ही भारतीय जनता पार्टीची विचारधारा लोकांचे प्रजेचे दारार व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमचे कार्यकर्ते सत्तरी आणि उसगांव सगळे आमचे सक्रिय कार्यकर्ते सगळे लोक बऱ्यापैकी आम्ही एक परिवार सारखे हांगा वावरता आणि ह्या निमित्तान आयज आम्ही एकत्र जाल्ले काल बी जायते आमचे प्रोग्राम फाउंडेशन डेच्या निमित्तान जे पक्षान आमकां सांगलेले आसा आनी जे आमचे लोक बूथ लेवलाचेर जे करता जे कितें पक्षाची विचारधारा जे आमची पक्षाची फिलॉसॉफी आहा आणि फाउंडेशन डे आमचे फाउंडर्स ज्या लोकांनी कित्या खातीर भारतीय जनता पार्टी जनसंख्येचो प्रवास आयज भारतीय जनता पार्टी पर्यंत आमी पावल्ले आसा आनी आयज देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी इतल्या वर्सां आयज नेतृत्व करता देशाचे प्रधानमंत्री म्हणून हांवें प्रत्येक भाशणांत तुम्ही काल बी पळयले आसतले की देशाचे प्रधानमंत्रीची विचारधारा पक्षाची जी कितें नीती आसता पक्षाची कितें फिलॉसॉफी आसता ते आमच्या लोकांचे प्रजेचे कडेन व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आयज वेगवेगळे प्रोग्राम जुने कार्यकर्त्यांक मेळप आनी त्याच बरोबर जे कोणी आयज गोंय राज्याचे फ्रिडम स्ट्रगल आसूं काय देशाचे फ्रिडम स्ट्रगलान त्यांनी भाग घेतलेलो कोण आमचे मदीं आयज आहा तांकां बी वचून मेळप आमचे जुने कार्यकर्ते तांकां बी वचून मेळप क्लिनलीनेस ड्रायव्ह पासून म्हणजे एक विचारधारा एक वेगळ्या तरेची विचारधारा वेगळ्या तरेची संकल्पना फुडें व्हरपाचो आमच्या पार्टीच्या माध्यमांतल्यान करपाचो आमी वाळपय मतदारसंघात आमचो प्रयत्न आसा आनी वेगळ्या तरेन आमचे कार्यकर्ते आमचे सगळे कार्यकर्ते सक्रिय कार्यकर्ते तरुण पिढी आहा आमचे तरुण आहा आमची महिला आहा हे नांवा खातीर म्हणूनच न्हू पूण आमी हांगा सत्तरी आनी उसगांव आमी मनांतल्यान जें कितें करता लोकांक जी आश्वासनां काल हांवें मुद्दम सांगलें नवरात्रीचे वो हे दीस जे तोंडांतल्यान कितें शब्द उपचार येता ते पूर्ण करपाक जाय बेश्टें देवाचें नांव घेवन कितेंय आमी म्हणूं शकना पूण आयज फाउंडेशन दिसाच्या निमित्तान आमी आयज फ्लॅग होइस्टींग घराचेर फ्लॅग होइस्टींग प्रत्येक कार्यकर्त्यान आपल्या घराचेर फ्लॅग लावपाचो जे जे खंय आमी दिल्ले आसा आमच्या कार्यकर्त्यांनी केल्ले आसा आनी ह्यो विचार जे भारतीय जनता पार्टीचे फाउंडर जे विचार आसा आनी आयज आमी म्हणटा जायते आमचे नेतृत्व आनी आमचे देशाचे प्रधानमंत्री जे कितें आमकां सांगता पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी ह्या दोगांनी वेगळे तरेन पक्ष वयर काडपाचो आनी वेगळ्या तरेचे एक पक्षाक वेगळ्या तरेचे डिसिप्लीन आनी लोकां मदीं कशें वचपाचें लोकां मदीं कशें मिसळून रावपाचें आनी लोकां मदीं रावन लोकांचे विशय कितें आसा ते समजून घेवन वेगवेगळे कार्यक्रम आमी गेल्या आतां फुडले 5-6 दीस 13 तारखे पर्यंत आमचें काम चालूच आसतलें एक दीस घरोघरी घर चलो अभियान आहा तेज्या भायर कार्यकर्त्यांक मेळपाचो एक प्रोग्राम आहा आयज एक वेगवेगळे कॉर्नर्स जे आसता आमचे चायेचे कॉर्नर म्हणटा ते आनी वेगळे थंय वचून रावन लोकांची कितें समस्या म्हणजे एक वेगळ्या तरेन लोकां मदीं कितें चर्चा चलता लोकांचे कितें विचार ते समजून घेवन वेगळ्या तरेन हे फुडें व्हरपाचो कार्य भारतीय जनता पार्टीचे सत्तरी आमी चालू केलें